गोंयचो प्रतिश्ठेचो गोमंत विभूषण फावो जाल्ल्या गोंयचो सुपूत दोतोर प्रेमानंद रामाणीक भारत सरकारान पद्मभूषण सन्मान दिवचो अशी शिफारस गोंय सरकार करतले, दोतोर प्रमोद सावंतान सांगला। पुरस्काराच्या रुपान मेळिल्ली रक्कम दिलासा हे संस्थे खातीर आणि जाणट्यांची भलायकेच्या वावरा खातीर खर्च करतलो अशें गोमंत विभूषण दोतोर प्रेमानंद रामाणीन जाहीर केले। वैजकी क्षेत्रात मोलादीक योगदान दिवपी संवसारीक पावण्यावेलो न्यूरो सर्जन गोंयचो सुपूत दोतोर प्रेमानंद रामाणीक मुख्यमंत्र्यान गोमंत विभूषण पुरस्कार भेटयलो। फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात शेनवारा जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, प्रतिमा रामाणी, डॉक्टर नंदकिशोर लाड, डॉक्टर मोथई शोधा आणि हेर हजर आशिल्ले। दोतोर सावंताचे घोषणेक कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेने तेंको दिलो। पळयात। माझ्या खातीर जेन्ना देश प्रथम येता तेन्ना दोतोर प्रेमानंद रामाणी सारकेल्या जगातल्या 10 न्यूरो सर्जना पैकी जेन्ना एखादें नांव भितर आसा तेन्ना तोच त्या पुरस्कारा खातीर योग्य आसा हे ताच्या वयल्यान सिद्ध जाता म्हणून ताका सांगलें हांवें। राजा हो फक्त त्या राज्यातूच ताचो सत्कार जाता आणि विद्वानाचो सत्कार व सर्वस्वी सगळ्याक जाता। पद्मविभूषण पुरस्कार मेळचो गोंय सरकारा कडल्यान हाज्या खातीर शिफारस जी आसा हे अवश्य ऑलरेडी म्हणजे मी गोविंद गावडे यांच्यानी धाडला की आम्ही बी गोंय सरकारच्या वतीन ह्या पुरस्कारा खातीर तांची शिफारस जी आसा ती अवश्य करतले। दोतोर PS रामाणीक पद्म विभूषणान सन्मानित करचो भारतान आम्ही ताका सहमत असतले, आमचो सरकारूय सहमत असतले। कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय ह्या गोष्टी खातीर पाठिंबा दितले अशी ग्वाही तुमकां हांव दिता। दोतोर रामाणीक गाडयेंत बसून ढोल ताशे वाजयत पारंपरीक पद्दतीन कार्यावळीची सुवातेर हाडलो। भितर सरतना दोतोराच्या वावराची देख दिवपी चित्र प्रदर्शनाचे उक्तावण मुख्यमंत्र्यान केले। तशेंच दोतोर रामाणीच्या पुतळ्याचे अनावरण केले। शाल आणि सन्मान चिन्ह भेटोवन मानेस्तांनी रामाणीचो भोवमान केलो। पुरस्कारा बरोबर दिल्ले रकमेचो उपेग दिलासा संस्था जाणट्यांचे भलायके खातीर आणि ह्याच विशयावेल्या पुस्तकाचेर करतलो अशें सांगत हो वावर ह्या फुडें अखंडपणान चालू उरतलो हाची ताणें ग्वाही दिली। I will utilize part of these funds from this award for the welfare of the inmates of Dilasa. The remaining amount I will utilize for the benevolence of the people of Goa. So far my efforts have been geared towards the education, discipline and wellness of the youth. My attention henceforth will include and focus more on the older generation. I plan to visit from place to place, holding seminars, explaining and presenting ideas and themes of a healthier, active lifestyle, and highlight the need to strive towards a social harmony by discarding the discriminatory social evil of caste system. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक।